मुखेल रस्त्याचेर तशेंच दर्यादेग वाठारांत नो पार्किंग झोनांत गाडयो पार्क करतल्यांचेर कारवाय करतले असो थाराव आयतारा जाल्ल्या मोरजेच्या ग्रामसभेत पास जालो। तशेंच रस्त्या कुशीक लायिल्ले हॉटेल्साचे बोर्ड काडपा खातीर 15 दिसांची मुजत दिल्या। मोरजे जाल्ले ह्या ग्रामसभेक मोरजेचो जिल्लो पंचायतीचो वांगडी सतीश शेटगांवकर हाजीर आशिल्लो। जिल्लो पंचायत निधींतल्यान जावपी उदरगतीच्या कामांचेर ह्या ग्रामसभेत चर्चा जाली। आज मोरजेची ग्रामसभा सरपंच मुकेश गडेकर हांच्या मुखेलपणाखाला जाली आणि ह्या वेळार मोरजी गावचे जिल्हा पंचायत सदस्य सतीश शेटगांवकर ह्या ग्रामसभेक उपस्थित असले। सुरुवातीक जिल्हा पंचायत सदस्य सतीश शेटगांवकर हांणी मोरजी पंचायत मंडळाक आणि थळाव्या नागरिकांक आव्हान करताना सांगले की जिल्हा पंचायत निधींतल्यान जर आपणाक विकास करपाचो आसा त्या नजरेतून लोकांनी विकासाची कामां आपले कडेन दिवची। वर्साक 35 लाख रुपयेचो निधी जिल्हा पंचायत निधी कडल्यान उपलब्ध जाता आणि तो आपूण टप्प्याटप्प्यान गावच्या विकासा खातीर वाटप करतलो आणि विकासाची कामां यादी दिवची अशें तांणी ग्रामस्थांक उलो मारला। ह्या ग्रामसभेन जे पार्किंग नो पार्किंग झोन आसा रस्त्याच्या मुखार त्या पद्धतीन जे पार्किंग करता तांचेर कारवाई करची। बेकायदेशीर ज्या पद्धतीने होल्डिंग बोर्ड व्हडले लायतात कटआउट लायतात तांकां कसल्याच प्रकारचो परवानो नसता तांचेर कारवाई करची आणि ह्या प्रश्नाचेर जाप दिताना थळावे सरपंच मुकेश गडेकर हांणी सांगले की 15 दिसाच्या भितर हांचेर कारवाई जातली। तेच भशेन गावात कितली बेकायदेशीर बांदकामां आसा आणि त्या बांदकामां कडल्यान पंचायतीक कितल्या प्रकारचो निधी मिळता हाचेरय भासाभास जाली, चर्चा जाली आणि सविस्तर माहिती सरपंचान दिता आसतनाच काही नागरिकांनी उलट प्रश्न विचारून जर बेकायदेशीर बांदकामां आसा त्याच्या कडल्यान जर पंचायतीक कसल्याच प्रकारचो टॅक्स मेळना तर तांचेर कसल्या प्रकारची कारवाई करतले अशी जाप विचारली। त्या उपरांत आमी तज्ञां कडल्यान मार्गदर्शन घेवन पुढील कारवाई करतली। गांवान मोठ्या प्रमाणात भडकी जनावरां भडकी कुत्री आसा ताचेरय कारवाई करतले अशे वेगवेगळ्यो ठराव ह्या ग्रामसभेत मांडला। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।